देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जुआंवाचे पयले चिटी वेलें घेतलां आनी जुआंवाचें शुभ वर्तमान. येयात आनी पळयात. जुआंवाचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 1 वोळ 28. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्यानू, गुरुजी तूं खंय रावताय अशें जुआंवाच्या शिसांनी जेजूक विचारलें. ह्या विचाराक जबाब दिवन जेजून आपणा सांगाता रावूंक येयात आनी पळयात म्हूण आपोवणें दिलें. जुआंवाचे शीस जेजू सांगाता एक दीस रावतात आनी तांचो बाबार्थ गोड जाता आनी जेजू क्रिस्त देवान मागलोलो म्हूण वळखूंक पावतात. आंद्रेन आपल्या घरा वचोन सुमयांक पुरगोटलो. आमकां मेसियास म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा आनी आंद्रेची गोवायकी आयकोन शिमावान जेजूचो पाटलाव केलो. म्हज्या मोगाच्यानू, तोच जेजू आयज आमकां म्हणटा, येयात आनी पळयात. जेजूची वळख घेवंक आमी खंय वचूंक जाय? कशी आमी जेजूची वळख घेवंक शकता? कुटुंबीक मागण्यांन वांटो घेवन जेजूची वळख आमच्यान घेवंक जाता. पवित्र पुस्तक वाचून देवाचें उतर नियाळून जेजूची खोरायेन वळख आमी घेवंक जाता. मिसाच्या बलिदानान शिताबेन वांटो घेवन सुमयाची कूड शेवून ताची वळख घेवंक जाता. ताबनाकल्यान आसलेल्या परम संस्कारा मुखार मागण्यांन वेळ सारून जेजूची वळख आमी घेवंक जाता. आयज आमी जेजूशी वचूंक आनी ताचें जिवीत नियाळूंक निच्यो घेवया. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुतान येयात आनी पळयात म्हूण आमकां फरमायलां. पवित्र आत्म्याचे कृपेन ताची वळख घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.